Namande Gurgande Sundhi Santa Tulsadana Sadeng Party was saying Jesus. Gurgande Sundhi Santa Tulsadana Sadeng Party was saying Jesus. Gurgande Sundhi Santa Tulsadana Sadeng Party was saying Jesus. Gurgande Sundhi Santa Tulsadana Sadeng Party was saying Jesus. Tulsadana Sadeng Party was saying Jesus. Gurgande Sundhi Santa Tulsadana Sadeng Party was saying Jesus. Gurgande Sundhi Santa Tulsadana Sadeng Party was saying Jesus. Gurgande Sundhi Santa Tulsadana Sadeng Party was saying Jesus. Gurgande Sundhi Santa Tulsadana Sadeng Party was saying Jesus. Gurgande Sundhi Santa Tulsadana Sadeng Party was saying Jesus. Mitraan ko ikat niya.
संग करो, अपने माए मुकाम प्राप्त करो। चलो बाबा जी राम के नाम राम के राम कयो श्री सदा राम श्री सुल्तान राम
Tutto. Gia?
Hallelujah.
देवा आमच्या सगळीच्या बाबा वाट सुटलेला तुझ्या सतासोबत वाटून दाखवता आणि जीविताच्या रस्त्या पडून लागता आमचे दुनियेचे चालेचे ख्रिस्ती बांधेचे आगता ते प्रेस करू आणि गोपाचे कटाचे काम करपावी आमच्या सोन्याच्या पुत्राचे जो ख्रिस्त वेदोमध्ये तुझे सगळे पवित्र रक्ताच्या एकपणा जीवन जाण्यात वरसलेल्या संसाच्या संस्था द्वितीय पुस्तकातले वाचता पूण ह्या पासून तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांत बरोवन घालतात ते सगळ्याचे उपदेश आनी कायदे पाळूंक जाय आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या अज्ञान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतोवंक जाय आज हांव तुका दिता तो कायदो तुजे सत्वे भायलो न्हय वा तुका चड पयस न्हय तो वयर म्हणपाक ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकून पाळचे खातीर आमचे पासून म्हणपाक वचून तो सगळा आमचेशी कोण हाडून दी आनी प्रगट करी आनी तो दर्या पलतडी ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकून पाळचे खातीर आमचे पासून दर्यो उतरून आमकां तो कोण हाडून दी आनी प्रगट करी ना ताचें उतर तुजे लागींच आसा तें तुज्या तोंडान आनी तुज्या काळजान आसा आनी तुज्यान तें पाळूंक जाता देवाचें उतर हें Patra,
एक शास्त्रीय भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करच्याची राज्यान म्हणालो मिस्त्री सात्विक जिवीत जोडून हांवें कितें करीत जेजून ताका सवाल केले नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा तूं तें कशें समजताय काय जाप दिवन म्हळें सगळें तुज्या काळजान सगळें तुज्या तत्ज्ञान आनी सगळें तुजे सत्तेन सगळें तुज्या मनान सर्गस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलो पूण तो आपलें सवाल सोमावन दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा एक मनीस जेरुसलेमांत यरीको देंवून वेताना सोवराच्या हातांत सांपडलो तांणी ताचें सगळें नागयलें ताका मारून न्हय केलें आनी तो जीव करून ताका सोडून गेले अशें आसतना एक याजक तेच वाटेन देंवून वयतलो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेर सकस रावलो तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेर सोडलो शेती ते वाटेन वेतले समार्याक ताचे सरशीन पावलो तो सोडलो लागीं सदन ताच्या पांयाक तेल आनी वाय ओतून ताणें तें बांदलें उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसून एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी घेवन ताणें म्हणलें हाची जतन घे आनी कितें जरी तूं करता ते फाटीं येताना हांव तुका फारीक करता त्या बेगा भितर सोलाच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावन तो पावलो म्हूण दिसता शास्त्र्यान जाप दिली ताची दया केली तवळ जेजून ताका सांगलें बोस आनी तूंय तशेंच कर देवाचें उदक घे जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मुखार पावलो आनी भेटिलो एका इगर्जेक 2 स्त्रियो मागणे करून वचून येतात आनी थंयसर बसून आसतना एक स्त्री आपली बोगणां त्या स्त्रीये थंय उसारता आनी म्हणटा म्हाका एक आशा ती आशा कितें म्हळ्यार देवान म्हाका एक आपुडचें आनी म्हाका ताणें गूढ करीचें मात्र न्हय पवित्र करीचें म्हूण सांगून ताका आनी एक स्त्री थंयसर आसता म्हणटा भोव बरें देवाक तुवें आपुडचें लागीं आनी तुजे पासून तूं मागणें कर तुका गूढ करून भारी बरें वचून ताका ही स्त्री म्हणटा ना तशें हांवें करूंक जायना देवाक हांवें कशें आपोवचें म्हजे लागीं आपुडूंक कशें सांगचें आनी एक स्त्री म्हणटा तिका प्रेयरीन समजयता अरे हो आसा पवित्र जालो बरो अवकाश तुका मागूंक जर तर तूं मागल्या खंडीत देव येवन तुका आपोडटा इतलें बरों म्हणटा आसतना ना खुशी म्हणलें बरी ती स्त्री थंयसर देवी घालता अवतारी मुखार आपले दोळे धांवता हात जोडटा तकली बागायता आनी मागूंक सुरू करता अशी मागता मागता एकाच क्षणी एक हात तिच्या हाताक आपुटले सारकें भोगता तिका दोळे धांपूनच ती सांगता देवा तूं म्हाका आपोवन नासाय हांव पवित्र जावन आसा म्हणून थोड्या वेळान तिणें दोळे उक्ते केले दोळे उक्ते करत आसतना थंयसर तो हात नातलो तिच्या हाता कडेन आनी त्या आनी एका स्त्री कडेन म्हणटा देवा म्हाका आपुटले बरें जालें म्हणून तुवें बरी आपुडूंक न्हय म्हाका अशें म्हणटाना तिची जाप हांवेंच तुका आपोडलें तूं कितें चिंताय देव खंयच्या रितीन तुका आपोवचें म्हणून देव जाय की तुका आपोवता खंडीत तुज्या जिवितांत पूण तुजें चिंतप कशें देवान आपोवचें जाल्यार उज्याच्या रुपांत ताणें म्हणे ह्या पावसा रुपी तुज्या आंगार पडून
करताना पुढचे कशे म्हणून समजून ते विचारता आणि मुखार एक उतर ते म्हणता when God touches people he takes the nearest hand and uses it. देव एका मनशाक आपूण जे मनसा म्हणून भोगताना देवाक ताचे लागीं कोण आसा तसल्या मनशाचो हात तो विंचता आणि तो हात त्या मनशाक आपणा सारखे करता. हे आयकताना आमकां मोग बरें म्हूण भोगता पूण हांगासर राखेर जावना. त्या स्त्रीन एक शब्द सांगूंक विसरला. तो शब्द आसा विलिंग हँड. खुशी आसून या मनशाच्या त्या स्वखुशेन जोड तयार आसा तसल्याचो हात देव आपुडता आणि आनी एका मनशाक तो उपयोग जायशी देवाची महिमा त्या मनशाक तो प्रगट करता म्हूण सांगून. आणि हाका एक व्हडलें उदाहरण आयच्या शुभ वार्त्यांत बरी आसा म्हाज्या घराची बाबा. पूण हाचें पयलें वाचप जर तर आमी आयकल्लें विधिनियम पुस्तकांतलें थंयसर आमी देवाक पाठ कर चलता म्हूण सांगून आमकां उल्लेख आसा. आनी थंयसर दोन रितीचे कारण आसा ताका. पयल्यान फॉरगेटफुलनेस. आमी विसरून सोडचें एक मनोभाव आमचें तें आसा. कितलें बरेंपण आमकां देवातावन जाल्यारय आमी विसरून सोडटा. दुसरें आसा पातकाच्या जिविता वरवीं त्या दोन संगती वरवीं आमी देवाक पाठ करता. पूण जेन्ना आमी देवाच्या लागीं चलता देव कितें आशेता तें आमी आमच्या जिवितान सांगूंक जायना की हो एक विस्तेर म्हाका सांगूंक जायना देव कितें आशेता म्हूण सांगूंक. देव कितें आशेता म्हाका बाबा भयणीनो. देव आशेता मोग. तो मोग आमी देवाक आनी तशेंच आमच्या पेल्याक दाखोवंक. हें आसा आयच्या पयल्या वचपाचो सारांश म्हणयेत. आनी हेचें किर्तनी आमी पळयलें. कोण प्रामाणीक मनीस आसा कोण नितीवूत मनीस आसा तीं आसात देवाची आज्ञा पाळटात देवाचे उपादेश पाळटात म्हणून. जर तर आमी ऑर्थोडॉक्स जुदेवांक सारक्या रितीन पळयल्यार तांच्या नियमशास्त्रा प्रकार 613 नियमां आसलीं आनी ती नियमां तांणी सदां न्हीद उरल्या बरी पाळूंक आसलीं. पूण बाबा भयणीनो क्रिस्तांव भावार्थी मनशाक ही सगळी नियमां भोव सोंप्या रितीन देवान दिल्यात. केवळ 10 उपादेशांत ते सगळं आटापून आसात. आमच्या मोदींत आमच्या उतरान आनी आमच्या करण्यान आमी कितें करीत जाय कितल्या मापान आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक जाता म्हूण सांगून ह्या 10 उपादेशांत आमकां सारक्या रितीन विवरसना जाल्यार जेजून हे 10 उपादेश आनीक सोंपे केला आमकां आनी एक नवो उपादेश आमकां दिला. तो आसा सॅक्रिफिशियल लव म्हणयेत. सॅक्रिफिसान भरिल्लो तो मोग आनी तो मोग आज आमकां ह्या बऱ्या समाजा घराच्या वपारींत मेळटा. बाबा भयणीनो आयचो सालुकाचो वाजेर आमी वाचता आसतना थंयसर शास्त्री त्या जेजूक सवाल करतना जेजू आज त्या शास्त्राक मात न्ही आमकांय सांगता सात्मीक जिवीत हांवें आनी तुमी जोडिचें जाल्यार देवाचो मोग करूंक आसा दुसऱ्यान आमी पेल्याचो मोग करूंक आसा म्हूण सांगून. जर तर जुदेवाच्या त्या शास्त्रीय प्रमाणे आमी गेल्यार थंयसर एक कारण आसलें तांकां सपरेटिजम म्हूण सांगून आमी इंग्लिशान सांगल्यार विंगड रावची एक एटिट्यूड म्हणयेत. तांणी चिंतलें जुदेव लोकांनी जर तर हांवें देवाक खालती मान घालून म्हज्या जिवितांत मुखार वचचें जाल्यार एक हांवें जेन्तिलांत पयस रावचें. दुसऱ्यान सांगलें आसा कोण पाता करता पळया तसल्या जुदेवांत आमी पयस रावचें. तेका मात्र आमी देवाच्या खुशे प्रमाणे चलोवंक जाता म्हूण. पूण जेजू आयलो तो पातक्या सांगता जेवलो पातक्या सांगता रावलो ते पळोवन ह्या सगळ्या जुदेवांक सोसूंक जालें ना. पूण आज जेजू त्या शास्त्र्याक एक सवाल विचारता. तो शास्त्री जेजू कडेन सवाल विचारता म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण तर.
भाऊ बहिणीनो हांगासर एक वरतें जाप जेजू आज त्या शास्त्राक दिता. आतां पेलो म्हळ्यार कोण भावा बहिणीनो? म्हजो शेजारी, म्हज्या कुटुंबाचो एक सांगोगी, म्हज्याच बगलेनाचो एकलो मनीस गे, कोण कश्टांत आसा, गरजेन आसा तो मनीस गे. जेजू सांगता पेलो म्हळ्यार कोण तो पेलो ताचो हांवें मोग करीचे म्हूण सांगून न्ही जेजून म्हणचें. जेजू म्हणचें कोण तो मनीस आपल्या पेल्याचो मोग करता. भाऊ बहिणीनो कोण तो मनीस? हाच्या ओपारीत बरो सामारियाकार जेजून म्हणली उतरां तुजो केल्ले बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हूण सांगून आतां जेजू आनी एक संदेश आमकां ह्या लोकाच्या मांद्यारान दिवंक मुखार येता. तो म्हणटा गरजेन आसलो मनीस म्हळ्यार कोण? म्हजो दुस्मानगी, कोण म्हाका मोसरान पळयता तो गी, कोण म्हाका रागान पळयता तो गी. जेजू म्हणटा होय आसा म्हजो पेलो. आनी जेजू अकरेक म्हणटा आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करीचे, खाली पेल्याचो न्ही, आमच्या दुस्मानाचो आनी जी कोण आमकां पाड आशेता तसल्यांचोय आमी मोग करीचे. म्हाका बाबा बहिणीनो असले एक वरतें कोण आमी दाखयचें जाल्यार प्रिसेप्ट्स ऑफ द चर्च इगर्ज मातेचे उपादेश म्हूण सांगून आसात, 5 आसात. हे आमी प्रामाणीकपणी पाळून प्रयत्न करचें भोव गरजेचें आसा. इगर्ज मातेचे वडील आपल्या परजे खातीर, लोकां खातीर आनी आपणा खातीरच थोडे उपादेश थारायतात. हे आमकां कित्याक उपकारतात म्हळ्यार हांवें म्हज्या पेल्याचो, म्हज्या देवाचो मोग करूंक आमकां एक बुन्याद घातले बरें. पयल्यान येवकरिस्ताचे बलिदानांत आमी आयताराचे मात्र न्ही थंयसर लेने आसलेले पवित्र दीस आसात तातूंत घेवचें. दुसऱ्यान आमी केल्या सर पथकाक देवा कडचें बोगसणे मागून कुंसाराचे सक्रामेंटांत भागीदार जावचें. तिसरें आसा जेजू आमी मुड्या उबी सेवचें. चवथो आमी आमच्या आत्मीक बरेपणा खातीर उपास आनी दंडवणी करची. आनी अकरेचें आसा इगर्ज मातेच्या आनी इगर्जेच्या बरेपणा खातीर आमी बरें मन दाखोवचें. भाव बहिणीनो हे आसात फावंडेशन म्हणजें आमकां हे आसात एक मिनिमम डिमांड आमच्या इगर्ज मातेन आमच्या खातीर दिवचें. कित्याक म्हळ्यार ह्या मिनिमम डिमांड आमी हाडले वरवीं आमी मॅक्सिमम आमच्या भावाक, आमच्या भयणीक बरेंपण करूंक साध्य आसा. येवकरिस्ताच्या बलिदानांत भाग घेवचें म्हूण सांगलें. भाग घेत आसतना म्हजें आंतरीक जिवीत कशें आसा, हांव कसलें न्हेसून येता, खंयच्या मापान खंयच्या रितीर हांगासर भेटोवची मागणी हांव आयकतां, कितल्या मापान हांव हांगाची मागणी म्हज्या तोंडान म्हणटा जेजू संगी एक जाता. म्हणल्यार सवाल आज आमी आमकां सगळीं सावक आसा. आनी तशेंच मुखार सांगून म्हळ्यार हांवें पांचीत असो सक्रामेंट आमच्या मोतीक समाधान पाहिजे जाल्यार जर तर हांवें म्हज्या पेड्याक बरें करीचें जाल्यार पयल्यान म्हजें आत्मीक जिवीत बरें करूंक आसा. जेन्ना आमकां तुमचा असो सक्रामेंट जाय म्हूण भोगता त्या वेळार हांवें एक मेट मुखार येवन आमच्या देवा कडेन बोगसणें मागचें भोव गरजेचें. तशेंच जेजूक आमी सेवचें. जेजूक आमी सेवचें केवळ आयताराच्या दिसान न्ही बाबा भयणीनो, हर एक आमी सांत आमी भाग घेतना जेजूक आमी सेवूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू आसा आमचें एक ग्रेटेस्ट ट्रेजर म्हणजें एक व्हडलें दिरवें. जर तर हें दिरवें आमी समजता खंडीत जावन आमी जेजूक हर एक दीस सेवूंक पेसारता. उपरांत म्हळ्यार आमी कुडीचे दंडवणी उपास मनशा सैमाची ती कामां कितें आमी करता आनी तशेंच स्वतंत्राचें जिवीत आमी जियेतना भाव भयणीनो आमकां एक कंट्रोल एक डिसिप्लीन आमच्या जिवितांत हाडिचें जाल्यार आमच्या कुडीक आनी आमच्या मोतीक तोंडी दंडवणी भोव गरजेची. ती आमी खंडीत जावन केल्यार आमकां आमच्या पेल्याक बरें करूंक साथ जाता. आनी अखेरेक इगर्ज मातेच्या आनी इगर्जेच्या बरेपणाक म्हणजे इगर्ज मातेचें बरेपण आसा आमचें बरेपण
एक कथा समोर येता ते इंग्लिशान गावचे जाल्यार बायाला बायाला they will know we are Christians बायाला not by words but how we live. Yes, they'll know we are Christians बायाला बायाला. भाऊ बहिणीनो, आमचो मोग त्या मोगांना आम्ही क्रिस्तांव म्हणून करता केवळ आमच्या उतरत नाही. बघा आम्ही करच्या त्या कामात आज आमची बहीण फ्लोरीन 91 वर्षाचे जिवीत ती जीवन देवाच्या त्या सासनिक जिविताच्या वाटेत आपल्या पयलीं मुखार सोडून वता. तिका आज आमी निकेतांव खरें पूण तिणें आपल्या जिवितांत जी ती मौल्यभरीत जिणी तो भावार्थ कितें आसा तो आमी निकेतांव. तो भावार्थ ताच्या भुरग्यां मरिपात तांच्या कुटुंबा मरिपात आज आमकां आमच्या समाजीक दाखोवन दितना आमी पुनर्जीवनपणाच्या भरवशांत जियेतांव म्हणल्यार उडास दवरया आनी आमी एकामेकाक भाऊ भयणी भाऊ बांदवपणान जिवन आमकांय एक दीस सासणाचें जिवीत तो सुसोवी जेजू क्रिस्त फावो करता म्हणून भरवशांत मागया. सगळीच्या बापा कोविड सगळ्याच्या वडिलांनी बापाचाय यादाक निदानिकांनी प्रिती पडले सासनिक जिविताचे वाटे चलो प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय देशाच्या मुखेल्यांनी तांकां लागलो अधिकार संवसारी आढळते तांच्या स्वार्थाक वापरी नासतना देशाच्या खरेका नागरिकाच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धीक वापरून आदार लाभय म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांतल्या चड पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय. तांची जतन घेतल्या मोतीक तृप्ती शांती समाधान लाभय म्हूण मागता. मगाळा बापा आज देवा दिन जाल्ल्या आमच्या माय ससनाचो विशय दी आनी तिच्या कुटुंबाक बुजावून लाभय म्हूण आमी मागता. ह्या एकारिस्ताच्या बलिदानान भाग घेवच्या आमी पेडाचो मोग करूं आनी सासनिक जिविताचे आमची दीस खंचोवन जियोंक जाणवाय दी म्हूण आमी मागता. सगळीच्या मगाळ बाबा तुझ्या या सगळ्यांनी देवादी फ्लोरिनाचे तुझी दयानी इष्टिका संसारात तिने जीवित जिलोन तुझ्या घरात ससनाक जीवन जातली पायी सगळ्या तुझ्या आत्म्याक तुझ्या गोपांत गेले. तशेंच आमकां तुझ्या गोपांत एक दीस रूप बघून आमकां फोव कर हे मागणे करता तुझ्या पुता जेजू
भगिनीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवपाक मानता तसले सावनी मन मागात सर्वेस्परा तुका वलो मारतले तुझे पवित्र सभेच्या आदण्याचेर तुझे दयाळ देशगा आणि आमची पवित्रकाय वाढो ती बदलून आमच्या आत्म्याचे पोषण करून दी या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो आमचे काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळ आणि सर्व दै जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या परवे आम्ही तुका दिन वासून पावो ओ काय दोन्ही किसो आणि आमच्या फायद्यासून पत्की मनशाची दया करून ताणे अवकारी मर्यादा घेतलो खुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणातली आमकां सोडयली आणि मरणातलो पुन्हा जिवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिले देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गीच्या दळबारा संगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतर गायता बापा करूस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक लढून ही पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुखुचेन कश्ट म्हणून सोसूक विचार ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची ते स्परीचे भाव जाताच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही समेस घेयात आणि अंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि चाचणी करण्याचे रगत पदकाचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आणि समेस्त मनशा पासून ते मारून तेणे हे म्हज्या उगडा साथ करा Baba so good for good to you. Swami
मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिवीत सवडो आनी चडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत चलतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वरा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पयसर सोडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा रिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. सरस्वरा तुझे साकारणे द्वारिणाची कापट कर एका या संसारांतली तुवें आपण दिली जशी पवित्र स्नानावरील जेजू बराबर ती मिली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदोवन मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बरजडीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांव समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे तेचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या दुता वरवीं. Tias Jesu wरवीं Tias Jesu सांगता Tias Jesu मुक्ताय पवित्र आत्म्याच्या कोणा सर्व वेदार बापा सर्वंतनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणोवया. आमच्या बाबा तुजे नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी रुची स्वर्गांत जाता, आमचो दिसवडो आज आमकां दी आनी आमचे सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां दिवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदराचे जो क्रिस्ताचे बरोबरच्या नत्रेक आमकां तुज्या उदक कपळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवटाचेर दीस तिका आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. संसाराची पाप करता ती शिळेच्या जीवनाक आपल्या ती सुभागे.
जेवणात आम्ही वाटो घेतला या पवित्र रीतीन परतून परतून वाटो घेऊ तुझे जीवित आमच्या भितर अधिक अधिक वाढू या मी मागता तुझ्या पुत्रा जेजूचे नावे सर्वेच पोटोचे सोबे असो सर्व पदवीदार देव बापू आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू उत्सुनियात ख्रिस्ताचे शांतीन तुमका धाडटा दया करून बसा फ्लोरेन फर्नांडिसच्या हप्त्याचे मीस पूर्व बुधवार सकाळी 9 वराड दवरला बुधवारा सकाळी 9 वराड कुटुंबाच्या तर्फेनं श्रद्धांजली पाठवून करता एडवर्ड वेल्लो आमची बहीण माय फ्लोरिन ही समोगाच्या न्हू आनी ह्या दुखेस्त कुटुंबाक झुजोवंक आयिल्ल्या सर्वांनो आमची बहीण माय फ्लोरिन फर्नांडीस पुढच्या सोमारा जुलयाच्या 4 तारखेर सादारण आंबोरेच्या वेळार देवादीन जाली पल्लाडकाच्या रोमन सेरावो आणि रिटा अरान्ना हे देव बिरांतीचे कुटुंब या कुटुंबाक 7 जाणां भुरगीं आणि पयली आमची माय फ्लोरिन ती सप्टेंबराच्या 22 तारखेर 1931 इसवेंत पल्लाडकांत जल्माली अच्यो भाऊ बहिणी रेव्हरंड सिस्टर रोमाना वेस्ट बेंगॉलांत मिसांव वावर दिवन आसा श्रीमती सिसिलिया किरण आसा उर्ली देवादीन आयरीन देवादीन वलेरियन देवादीन गिल्बर्ट आणि देवादीन मायकल आमच्या बहिणीचे लग्न मेच्या 28 तारखेर 1940 आणि 9 इसवेंत किन्नीगोडेच्या पुनारांचेवच्या फिलिप फर्नांडिसा लागीं जाल्लें आणि ह्या कुटुंबांत 8 जाणां भुरगीं ऑक्टोबराच्या 11 तारखेर 2000 इसवेंत भाऊ फिलिप फर्नांडीस देवादीन जाल्लो ह्या कुटुंबांत विल्फ्रेड फ्रांसिस संगी जुलियाना मार्का संगी ग्रेटा जेराल्ड संगी देवादीन जाला मेरी विलियम संगी लिडविन पीटर संगी फ्लाविया सदेस्टिना संगी आणि जॉयस आयवना संगी तशेंच विक्टर सविता संगी कुटुंब बांदून आसात आणि एका 14 नात्रा आणि 2 पंतुरां मायच्या जिवनाचेर दीस घालतना म्हाका किर्तनगराचो उडास येता किर्तनगर 90 त्यांनी अवस्वरान म्हणटा मनशाक जिविताची अवधी 70 वर्सां बोल भलायकी घटमूट असल्यार 80 वर्सां मागीर मनीस जियलो जाल्यार आमच्या मायन बरी लांबावक जाल्यार तें देवाचें बेसांव ह्या संवसारांत तिणें केल्ल्या बऱ्या जिवनाक देवाचें बेसांव म्हणटा सांजू हांव अवस्वारी 11 वळ 25 काडल्यार जेजू म्हणटा हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव
कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. ह्याच भरवशान जियेल्ली आमची भयण माय फ्लोरीन. कुटाम तिणें बांदलें, भुरग्यांक सांबाळलें. पतीक, कुटुंबाक, शेजाराक, सोयऱ्यांक आनी वाड्यांक आनी पिरगजींत धैर्याचो खांबो आनी माया मोगाचो दिवो जावन ती जियेली. कश्ट सुख संवसारांत हर एकल्याक आसल्यार आपल्या ल्हानशा प्रायर्थ काजार जाल्यार गांवांत येवन आपल्या घरकारा संगी सागोळेच्या कामाक सहकार दिवन कुटाम बांदून तशेंच भुरग्यांक शिकप दिवन वैकन व्हडली कुटुंबाची जबाबदारी तिणें घेतली. निजाकी तिका ह्याच खातीर देवान लांब फोव केलें. जिणेंत संतोष, समाधान आनी उतार प्रेयर तिच्या भुरग्यांनीच तांच्या कुटुंबा संगी तिच्या मना प्रकार पयशिल्ल्यान नाशिल्ल्यान तिका फोनार उलोवन लक्ष नासल्यान घरा व्हरून एकामेका सुदारसून तिका एक बरें जिवन, संतोशाचें जिवन तिका फावो जालें. निजाकी तिचें बाग मडवेत. माय, तुवें ह्या संवसारांत मस्त कश्ट काडले जाल्यार देवाची खुशी करूंक तुवें माया मोगाचो मानदामेंत ह्या संवसाराक दिलोय आनी सोबितकाम तूं जियेली. तुका श्रद्धांजली भेटयता. हांगासर आसल्या सगळ्यांच्या नांवान कुटुंबाच्या आनी सोयऱ्या धर्माच्या तर्फेन पिरगजे तर्फेन तुका श्रद्धांजली भेटयता. माय, तुका आदेवस, आदेवस भयणी फ्लोरीन, आदेवस तुका ससाण सूख तुका लाभोवन दी. तिच्या दुखेस्त भुरग्यांक, कुटुंबाक, नात्रांक, पोंतुरांक, सोयऱ्यांक, मोगाच्यांक ह्या तिच्या अंतीम संस्कारांक भाग घेवन मिसाचो संभ्रम भेटयलो हीच तुमकां आमची बुजवण. आनी तिच्या आत्म्याक आमी शांती मागली. ह्या वेळार तुमकां कशें बुजोवचें म्हणून म्हाका उतरां मेळना, तरी देवाच्या पवित्र आत्म्याक तुमचे संगी रावून दी. आनी देवान इस्रायल दिल्लें आश्वासन तें तुमकां फावो जावं दी. इजाया चॅप्टर 41 ओळ 10 अशें म्हणटा, ती तुमकांय लागू जाता. भियेनाका, हांव तुजे सवय आसा. घबरनाका, हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता आनी हांव तुका मदत दिता. म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान तुका सांबाळटा. येसू तुमकां जाणा एकल्याक आमची बुजवण. सचनाचो विशय दी तिका येसुम्या निरंतर प्रकाश तिचेर पांकोवन दी. समाधाने तिचो आत्मो विशय घेवन दी. आमेन. मोगाच्यानो आमच्या मायेच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या आमकां बुजवण पटयल्ल्याक आनी तिच्या अंतीम संस्काराक हाजर जावन आमच्या दुकान वांटेली जाल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव फर्नांडीस कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं करता. हांव उपकार बावडटां आमच्या सगळ्याच बिगारांचो, कांय बिगारांचो आनी सोयऱ्या पाद्र्यापांचो तशेंच वाड्याच्या गुरकारणेचो. मिसाच्या बलिदाना वेळार गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो तशेंच आमकां प्रत्यक्ष आनी परोक्ष तरान आदार दिल्ल्या चड कुटुंबादारांचो आनी भाव बांदवांचो. हांव प्रत्येकान उपकार बावडटां फाटल्या अडेज वर्सां जावन आमच्या मायेची सेवा चाकरी केल्ल्या रम्याचो. तुमकां समेजता देव बरें करूं. मोगाच्या बाबीनो मेल्ले कुडीक मती एकलोंचो कायदो वावरत्यांचे साले बरमडे पाळतना धन्य देवाक विस्वासून प्रार्थया.
या आमच्या बहिणीची आम्ही माती ऐकलाय जाऊन ती विनाशी कूड सुरेशभर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करून आणि तिचो आत्मो भगवंतांच्या जम्यांत मेळोवप अशें मरणाच्या जाळांतली आनी पातकांच्या पासांतली सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार साश्टीग्रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभवानी भगवंतांचो सांगात तिका पावो जावं. आमच्या बहिणीचो आत्मो आम्ही तुझ्या अधीन करता क्रिस्तांत मेल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंती जातली म्हण तीर भरोशन पतीता ह्या विनाशी जिवितांत तुझ्या साकरणीक सबाद्याने तुवें भरली अशें तुज्या उदार मनाचे आनी क्रिस्तांत भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिन आसता सरस्वरांचे प्रार्थना तुमकां कळतीन म्हणून घे तुझ्या साकरणीक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भगवंतांची उतरांनी एकामेकाची बुजवण बी शिकर अशें क्रिस्ताचो भोवन तुज्या संगता आनी आमच्या बहिणी बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियों क्रिस्त आमच्या Amen. Zerter puni ninja gurice distigalona आणि बेगिंतल्यान येवन मदल्या पुरुषाला कमेंटचे Be
प्रार्थया सुम्या जेजू ख्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विषय घेऊन तुझे विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी निकेकूंक ते उपकारता तरी पुनर्जीवनपणाचो बरोसो वडयतात हे आमचें प्रार्थना म्हणून घे ह्या फोंडांत तुज्या साखळणेक शांत विश्व मेळो तुमच्या फोंडांनी जिवीत देखून तिका पुनर्जिवंत करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्नाक प्रकाश बघूंक तिका फावय तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांतली आपणाच देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सुमेच्या आधीन करुया सुमी आपल्या शांतींत तिका वेंगू आनी निमाण्या दिसा तिचे कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बहिणी फ्लोरिना प्रसत आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं प्रार्थया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडांत तूं रोडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें आमच्या भयणीक सासणेक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसायलोय आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या सोम्यान तिका एकठांय आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा देवा तूं भक्तीभरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्तीनं निके बिल्या ह्या तुज्या साखळणी फ्लोरिनाक विंचलेल्या संगता सर्गींच्या राजांत वांटो पळय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचो विशय
देवाक मुझ्या कोणें बघू आज मुखामुखी हांवें केल्लें तर बरें वायट वचूं ताचे हातीन गोगोस म्हाका सोम्या आतां म्हजी गोगोस राजान तुज्या घेवून संवसारांत हांव जिवन आसतना विसर म्हाका पडली देवाक मुझ्या अपमान करून पाती जिणी सारली मुझे खातीर सोम्या देवान कालवारी वाट धरली रगात वारां खुर्सार मोरून सोडवून मुजी केली गोगोस म्हाका सोम्या आतां म्हजी गोगोस राजान तुज्या घेवून लागीं लाभय संतोष आत्मो मुजो घडियो मेस्ता रूप रूप देखशात तुका तरी मोती दुबाव दोस्ता